आनी आतां खबरो विस्तारान. भ्रष्टाचार विरोधी पथकान बुधवारा पोळे चेकनाक्यार छापो मारलो. आरटीओ ऑफिसर वामन परब हांकां 50,000ची लाच घेतना रंगे हात धरिल्लो. भ्रष्टाचार विरोधी पथकान आरटीओ ऑफिसरा सयत दोगा एजंटांकूय ताब्यात घेतल्यात. आतां मेरेन अश्यो 2 घडणुको काणकोणांत घडल्यात. म्हणटकर येरादारी मंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो म्हूण मागणी काणकोणकारांची आसा. आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट. कोण डायरेक्टर येना तो हफ्तो पावूंक लागते ना असिस्टंट डायरेक्टर तो आता येईल आरटीओ कोण आहे गाडी वगैरे मस्त आहे आरटीओ कडल्यान लागीं आसा न्ही तो दाखयल्यार दिसता. हे पळय हांगा आरटीओ बसता ऑफिशियली पयशे हांगा घेता आनी 2 नंबर कितें पयशे घेता पळय ते अनऑफिशियल ते सगळे पळय ह्या जाग्यान चलता. हांगा भितर रातचे काळाक ह्या जाग्यान भितर चलता आनी हांगची लायटी आसा त्यो सुद्दां पळय वांकडी करून दवरलेल्यो अश्यो की हांगा उजवाड पडपा जायना म्हणून ते पळय वांकडी करून दवरलेल्यो. आयज राती 2:30 वरांचेर एंटी करप्शन ब्रांच विजिलन्साचे पोर्शन आसा ब्रांच आसा तो तेणें ह्या चॅकपोस्टार आरटीओच्या चॅकपोस्टार रेड मारली आनी जे आरटीओ इन्स्पेक्टर आशिल्लो वामन परब ताच्या बरोबर 2 एजंट वीथ कॅश म्हणजे पयशां सकट रेड हँडेड धरलो. आनी जे आमी सदांच म्हणटाले की आरटीओन जे रॅम्पंट करप्शन चल्लां म्हणजे सदांच जे करप्शन चल्लां तें आनी एक खेप वयर आयलें अशें दिसता की हे बॅक टू बॅक 2 इन्सिडंट जाले. फाटल्या इन्सिडंटा टायमार ते आरटीओ इन्स्पेक्टराचें कॉन्फेशन ताणें आमकां सांगिल्लें आसा की हें जें करप्शन आसा तें रायट फ्रॉम सकयल्यान ते वयर म्हणल्यार चलता आनी हांवूच तातूंतलो एक मोहरो म्हणून धाकटो मोहरो. सो अशा टायमार आमकां अशें दिसता की हें जें करप्शन जो कॅश आज 50,000चो कॅश तांच्या कडेन मेळ्ळा तो कॅश पळयत जाल्यार अशें दिसता की दिसाक इतले जे जोडपी आसा तें करप्शन वयर मिनिस्टर लेवल म्हणल्यार पावता. लास्ट टायम जे धरलेले पळय इन्स्पेक्टर तेणी कन्फेशनान सांगलें अशें वयल्यान चेन आसा बी म्हणून. येस ताणें आमकां सांगिल्लें की तुमी सगळे जाणा की हें वयल्यान सकयल म्हणल्यार चलता आनी आपूण ताका कांयच करपाक शकना. सो हें ताजें कॉन्फेशन आमचे कडेन आसा. हाजोच बेज घेवन हांव म्हणटा की बाब सुदीन ढवळीकर आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ताणें ह्या दोनी इन्सिडंटा नंतर रिजायन दिवचें. रिजायन इतल्या खातीर गोंयकारांचें बरें जातलें, जे लोक सामान्य लोक वता तांचें बरें जातलें आनी स्वता तांचेंय बरें जातलें. तांचें हेल्थ जें बरें ना तें कदाचीत ह्याच गोश्टी खातीर आसतलें तें हेल्थूय तांचें सारकें जातलें. सो इतलेंच सांगपाक सोदता की हें जें करप्शन चल्लां ताका एक परमनंट सोल्युशन खंय तरी आमी लोकांनी एकठांय येवन करचें पडटलें. कित्याक गव्हर्मेंट एजन्सीज ह्यो करपाक आज म्हणल्यार असफल जाल्ल्यो आसा, तांकां तें शक्य जाल्लें ना. कांय दिसांनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी परत रेड जातली, परत आनीक मनशाक धरतले. आनी जर ताणें रिजायन केलें ना जाल्यार आमचे चीफ मिनिस्टर जे एम्सान बसून गोंयचेर बारीक नजर दवरून आसा ताणें तरी तांकां काडून उडोवचो. गेले म्हयने आमी हांगा स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आरटीओ आनीक एक ऑफिसराक आमी लाच घेता आसतना लायव्ह रेड हँडेड धरलेलो. तशें तेन्ना दिसलेलें की हो प्रकार जो करप्शनाचो प्रकार आसा तो खंय तरी थांबतलो म्हणून. पूण हो प्रकार जसो थांबपाक जाय तसो थांबलोच ना.
काल जवळ 1 म्हयन्यान एंटी करप्शन ब्युरोन हांगा रेड मारली आनी एक ऑफिसर आनी तेजे 2 एजंट हांकां लाच घेतना परत धरले. सो विशय असो आसा हो एकंदरीत पळयलें जाल्यार थळावे लोक आसा ते चाळवल्यात. ह्या विशयाचेर संबंधीत खात्याच्या मिनिस्टरान तशेंच संबंधीत खात्यान एक सिरियसनेस घेवना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. वेळ येयली जाल्यार लोकांची रस्त्यार देंवपाची तयारी आसा आनी काणकोण करप्शन मुक्त करपा जाय अशी लोकांची मागणी आसा. RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर.